मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आजी आमकां निज जावनो अनुभव जातासा की 45 वर्षानंतर संतोष कशी अभिव्यक्त करका म्हणून गेनो बेंगलोरकारांनी दाखवून दिल्लो आसा। आमी दोळ भोरंगेन पळयले हे आमगेले मुंबई कांय न्हय, किंतु येताना आमकां मुंबईचे लोकल ट्रेनाचे एक अनुभव आयलो की लोकल जनसागर तितला आसा। म्हळ्यार विपरीत अर्थ घ्या नाकाची, आमी सांगचे अर्थ कशें की म्हळ्यार त्या रितीन जन हांगा उत्स्फूर्त जावन स्वामी 45 वर्षानंतर आमकां हांगा चातुर्मास अनुग्रह केले। ते एक पुरप्रवेशा दिवसाकची स्वाम्याक आमी बरे रितीन स्वागत करका, प्रोसेशन करका। पावसाळी दिवस पेपरांत खंय पळयल्यार हांगा पावसू, थंय डॅम भरले, आनी कडेन आनी कसकी जाले, मस्तीतले जाले। किंतु फायच्या दिवसा पेपरांतू आमगेले हे शाखा मठाचे सर्व ही GSB समाजान स्वामेल प्रोसेशन केलें म्हणलें एक आयकुचें त्या पेपरांत मेळटा। तसले एक भव्य दिव्य स्वागत तुमी केले बद्दल प्रथम जावन आमी ताजे बद्दल संतोष व्यक्त करताची। दुसरेचे कसन की म्हळ्यार एक संतोष आसा की प्रिय गुरुवर्य स्वामेल एक संकल्प आशिल्लो, ते 89ची बेंगलोर समाजाचे जनांनी स्वामेलेक एक प्रस्ताव दवरिले की स्वाम्यान एक चातुर्मास करका। त्या 89ची आमकां गोत आसा 2019 तेन्ना बेंगलोर जावची तशी आशिल्ले, किंतु ताबडतोब ते कडेन बद्रीक चातुर्मास जाले। 2018 हुबळींत जाले, 2017 पर्तगाळी, 2019 बेंगलोर करका 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 40 वर्साचे म्हणून आयिल्ले। सो स्वाम्यान आलोचन करता म्हणटना खंयची एक अचानक एक हाजेन स्वाम्यान ते बद्री करचे स्वाम्यान निश्चय केले। सो ते बद्रीनाथांत जाले। कडेन 2020 कोविड आयले, 21 कोविड आयले, तेन्ना कडेन प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले वृंदावनस्थ जाले। कडेन 22 आमी एक शब्द दिल्ले, प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान शब्द दिल्ले, त्या निमित्तान कुमटांतू चातुर्मास करका पळय। 2023 आमगेले पनवेल शांतिकुंज सेवाश्रमाचे ताजे एक सिल्वर जुबली, एक ते 25 वर्साचे उडगासाक थंय आमी चातुर्मास दिवपाची पळय। आनी कडेन आमकां 2024 आमकां एक हांगा अवकाश मेळ्ळे। सो त्या निमित्तान 45 वर्षानंतर आमकां हांगा एक चातुर्मास दिवतसले एक अवकाश मेळ्ळा। किंतु ताजे मागची मस्तीतलें कारण आसा। ते बशी दिवसाक चातुर्मास स्विकारा दिवस आमी सांगताची। आमी तिरुपती आसतना वयके सांगले की हाजे विशय आमी बशी दिवस सांगता म्हणून, किंतु आयची दिवसाक इतलें आमी सांगेत की एक चातुर्मास करतना मस्तीतले विचार उरता। हे एक चातुर्मासाचे संकल्प आमगेले गुरुवर्य स्वामेल आशिल्ले, तांणी करका म्हणून तांगेले मनांत वयके आशिल्ले, किंतु समय मात्र ते निश्चय जाता नाशिल्ले हे वर्स करका की मुखाल वर्स करका की इत्यादीक म्हणून। तन मध्ये एक अधिक मास आयिल्लो आमगेले कान 2018 एक अधिक मास आयिल्ले, आनी अधिक मासांतू 15 दिवस आमगेले हांगा वास्तव्य आशिल्लें। ते वास्तव्याचे संदर्भारी आमी बेंगलोरांतल्यान परतून आमी भटकळा वचचे आशिल्ले। आमी बेंगलोरतल्यान भटकळ 15 दिवसाचे थंय दिल्ले, 15 दिवस हांगा दिल्ले आमी। सो ज्येष्ठ मास तेन्ना अधिक आयिल्ले, तेन्ना आमी हांगतल्यान निर्गमन जाताना आमगेले प्रवचनांत आमगेले आशिर्वचनांत आमी एक सांगिल्लें की केन्नाय एक होड
कसं नाही तरी एक ऑर्डर करचें आसलें, एक वस्त्राचें लॉट, एक व्हड टेक्स्टायल इंडस्ट्रींतल्यान बरें व्हड तांगे कडच्यान ऑर्डर घेवका जाल्यार एक सॅम्पल चेक करताची म्हणून सांगताची. ते एक सॅम्पल पळयले नंतर कडे व्हड ऑर्डर करताची म्हणून आमी सांगिल्लें. तेन्नाच आमी 2018 तुमी 2019 कितें चातुर्मासाचे तुमी तेन्ना प्रस्ताव दवरिल्ले. 18 आमगेले अधिक मास आनी 19 तुमी चातुर्मासाचो प्रस्ताव केले, म्हळ्यार 40 वर्ष जाता म्हळ्यार कितें. तेन्ना आमी प्रवचनान सांगिल्लें की अधिक मासांतू हांगा बेंगलोर कार्यालय कसन तांणी सेव केलें ताजें एक सॅम्पल, ताजी एक रुची आमी पळयल्लो आसा. खाली गुरुवर्य स्वाम्यान आज्ञा करची मात्र बाकी आसा म्हणून आमी तेन्ना सांगिल्लें. किंतु तांणी सांगिल्लें कसन आसा, तांगेले एक शब्द, तांगेले एक वाक्य आज तांगेले शिष्य हे परिपूर्ण करता आसा म्हणल्यार एक संतोश आमकां आसा. त्या 89ची आयच्या दिवसाक गुरुवाराकची आमी हांगा प्रवेश केल्लो आसा. खंयचे स्वाम्यान संकल्प केले तसल ते गुरुवारा दिवसाची गुरुल संकल्प परिपूर्ण करता आसले एक अवकाश मेळ्ळे. त्या 89ची आयचे नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा सांजेर नंतर आरंभ जाले. उदयाक पूर्वा भाद्रपदा आशिल्ले, किंतु आतां संध्याकालीन समयाचे नंतर 4-4:30 नंतर उत्तरा भाद्रपदा लागले. आतां सांगलें वरुणान कृप केलें म्हणून घेवन कितें केलें की म्हळ्यार उत्तर म्हळ्यार मुक्कावील दिवसांत मंगल जावका म्हळ्यार कितें रे ताणें वरुणान केन्नाही तुमकां अडचण केलें ना. त्या 89ची चातुर्मासांतू स्वामेल उपस्थितींतू त्या 89ची चातुर्मास जाले नंतर आमगेले बेंगलोरचे सर्वही आमगेले समाजाचे सर्वही जनांक तांगेले उत्तराक म्हळ्यार भविष्यत जिवनांतू मंगल जावका तसल सूचना आईच्या पुरप्रवेशाक समजावन घेवन त्याची नक्षत्र आयिल्लें आसा. उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र आयच्या दिवसाक आयिल्लें आसा. त्या 89ची मीन राशीचो अधिपती गुरु आनी आयच्या दिवसाक गुरुवार अर्थात 2 गुरुले समागम आयची तारीखाक प्राप्त जाल्लो आसा. त्या 89ची आमकां अत्यंत इश्ट जावन घेवन आशिल्ली तसले संख्या 7 नंबर. आज 25 तारीख 2 + 5 केल्यार 7 मेळता. सो असले अनेक विचार गेलतना बेंगलोराक ಒಂದು ವರ್ಷ चातुर्मास योग्य दिसता. त्या 89च्यात दयानंद पै हांणी तांगेल्या वक्तव्यान सांगलें तांणी स्वार्थी म्हणून सांगता आसा. एक्चुली स्वार्थी न्ही, तांगेल्या नांवान तुची दया म्हणून आसा. स्वाम्यान दय कर का आनी आमकां अनुग्रह कर का म्हणलें केन्नाही येता तेन्ना मात्र तो आनंद जाता. त्या निमित्तान ताणें तागेले हर्ष ताणें व्यक्त केले. त्या 89ची धैर्याचे विशय सांगले की स्वाम्याक एक धैर्य जावका आशिल्लें की बेंगलोरचे समाज चातुर्मासाचे एक जबाबदारी दिल्ली म्हळ्यार हांगाचे जन हांगाचे समाज स्वामेल ते संकल्पाक समजावन घेवची स्वाम्याक संतुष्टीत करता आसले एक अवकाश आमकांही अनुग्रह करका म्हणून तांणी हें केलें. ताजें एक धैर्य जावका म्हणून सांगलें. आमकां धैर्य अधिक मासांतू आशिल्लें. त्यातकून आमगेले प्रवचनान सांगिल्लें आमी सॅम्पल पळोवन जालें, किंतु तेन्ना अधिकार म्हालगड स्वामेल आशिल्ले. त्यातकून स्वाम्यान आज्ञा केलें ना जाल्यार आमी कांय करचें जायना. त्यातकून तेन्ना खंयची कारणांतरान बद्री चातुर्मास जाले नंतर 2-3 चातुर्मास करचें जालें ना जाल्यार ताजे मध्येची बेंगलोर चातुर्मास घडता आशिल्लें. आत्तां आमकां एक धैर्य कसन आसा की म्हळ्यार दयानंद पैक फाल्यां हांगा मस्तींतले सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा तांतू चातुर्मास विशया बद्दल प्रवचन कर काय म्हणून तुमी सांगलें म्हळ्यार आमकां धैर्य आसा तो प्रवचन करून घेवन तुमकां दितालो म्हणून. तितले तांणी स्पश्ट रुपारी तितले तांणी जनांक कळचे रुपारी चातुर्मास व्रताचे कसन एक महत्व आसा तांणी तुमगेल्या दराक प्रस्तूत केलें. तें आमकां धैर्य आयलें. हांकां एक अवकाश करून दिलो म्हळ्यार 1 तास दिलो म्हळ्यार चातुर्मासा विशया बद्दल तांणी खंडीत जावन घेवन तुम सर्व लोकांक बोधन करता जाल्यार शक्ती आसा म्हणून आमकां एक धैर्य आसा. त्या 89ची तांणी सांगिल्ली तशीची अहिंसा परमो धर्म म्हणून आमी सांगतात. हे एक 4 मासांतू नाजाल्यार 2 म्हयने आमी कसन वास्तव्य करताची. आमी खंयची प्रयाण करचें जायना. प्रयाण केलें म्हळ्यार खंय तरी क्रिमी कीट पशु पक्षी आनी तांकां आतां संतती जावच तसले एक संदर्भ उरता. आतां कार आसा, आतां ट्रेन आसा, फ्लायट आसा,
तेन्नाही रोडार वताना केलो पंत खंयचे क्रिमी कीट आयिल्ले उरतात तांगेल निमित्तान ना तांकां आमगेले निमित्तान त्रास जाता म्हणले एक हाजे निमित्तान 4 म्हयने आमी खंय प्रयाणांनी घेनाची. आतां 2 म्हयन्याक हें केलें कित्याक की म्हळ्यार मास म्हणला का पक्ष म्हणून घेवन वैके अर्थ घेवचे जाता म्हणून घेवन मासो वै पक्ष हा म्हणून घेवन एक कडेन सांगील हज्यानं 4 मास म्हळ्यार 4 पक्ष घेवन घेवन तशी 2 मास म्हणून घेवन आमी करचें जाता. इजी जावका म्हळ्यार इजी सांगता म्हळ्यार एज्यूम ABC इज अ ट्रायंगल म्हणून घेवन सांगता पळय एज्यूम म्हणून घेवन सांगता खरें की ना गोत ना खाली मॅथ्सान तुमी हें करता लेट एज्यूम ABC इज अ ट्रायंगल म्हणून तशीची आमी हे 4 मास एज्यूम करचे की हे 4 मास म्हणून घेवन पक्ष म्हळ्यार 4 मास म्हणून घेवन आमी एज्यूम करून घेवन आमी हे चातुर्मास व्रत स्विकार करताची. हाजे बद्दल तुमकां आतां सांगिल्लें आसा. 100 दिवस राबचे जाता कसं म्हणून गोत ना आमी ते कडेन सांगताले किंतु आयचे दिवसाक राम नाम जप आरंभ जावन 100 दिवस जाल्या म्हणून घेवन सांगचेक एप्रील 17 तारीखाक आमगेले राम तारक मंत्र जप अभियान आरंभ जालें. आज ही बेंगलोर येतानाची 100वे दिवसाकची आमी हांगा प्रवेश घेतिल्लो आसा. इन केस 100 दिवस वास्तव जाले म्हळ्यार 200 दिवसाक संदर्भारी तेन्ना आमगेले कितले जपसंख्या जाल्ले उरता आमकां कळटालें. किंतु आमकां मस्त संतोष आसा की ऑलरेडी लास्ट शेनवाराचे काउंट आमी जर आलोचन केलें म्हळ्यार 100 दिवसाक 95 डेजाक आज आमगेले गुरुवार शुक्रवार शेनवार आनी 2 दिवसाचे लॅक आमकां शेनवार दिवस मेळटा. आमी लास्ट विकाचे ग्रहण केलें म्हळ्यार गुरुपौर्णिमे दिवसाक 21 तारीखाकची आमगे 95 डेजा भितर 103 कोटी जप किंतु हे न्यूज बेंगलोरांत पयलेची डिक्लेअर जाल्लो आसा. सो आज आमी खाली ऑथेंटिकेशन करचे आशिल्ले कित्याक मस्त लोक विचारता आशिल्ले जाले की वय कसन की म्हणून. सो आयच्या दिवसाक आमी ते खात्री करता आसाची की आमगेले लास्ट गुरु पौर्णिमे दिवसाक 95 दिवसाकची आमगेले 103 कोटी जपसंख्या जाल्ले बद्दल हाजे बद्दल आमी संतोष व्यक्त करता आसाची. आतां तुमकां कसं न्हय चड मेळ्ळें म्हणून घेवन एक सांगता 45 डेज चड वर्ष गेले. केलो कडेन 10 वर्षान चातुर्मास जाले केलो कडेन 15 वर्षान चातुर्मास घडले केलो कडेन 5 वर्षान आनी कडेन खंय तरी चातुर्मास घडले असले अनेक उदाहरण मेळटा. किंतु बेंगलोरांतू 45 वर्षां नंतर म्हळ्यार अधिक समय जाले नंतर तुमकां हांगा एक चातुर्मास मेळटा आसा. किंतु ते अधिक जावन घेवन तुमकां एक अवकाश मेळ्ळे कसन म्हणलें की म्हळ्यार तुमकां अधिक मासांतू आमी तेन्ना सांगिल्लें की आमी तेन्नाचे तुमगेले रूपरेशा तुमगेले हे उट्टू पळयल्लो आसा आनी तुमकां चातुर्मास अनुग्रह करता. आमगेले 2019 हांगा चातुर्मास जावका म्हूण आशिल्लें जालें ना. 20, 21, 22, 23 तेन्नाही जालें ना. आतां 2024 करेक्ट संदर्भारी 45 वर्षाक हांगा एक चातुर्मास घडता आसा. किंतु तुमी इतले भाग्यवंत की म्हळ्यार बेंगलोरचे लोक इतले भाग्य आयच्या दिवसाक आमी चड हाजे बद्दल हें करनाची. किंतु मुखावेल दिवसांतू 27 तारीखाक चातुर्मास स्विकार करचे तसले दिवसाक आमी हाजे बद्दल अनेक विश्लेशण त्या दिवसाक करताले. किंतु आयच्या दिवसाक इतले जनसागर आयिल्ले बद्दल इतले एक भक्तीपूर्वक जावन स्वामेल एक आगमन जाता. आनी आयच्या दिवसाक बेंगलोर म्हळ्यार वर्किंग डे तसले एक वर्किंग डे आसल्यार वैकेची स्वामेल हांगा आगमन जाता म्हळ्यार कितें तरी 1 किलोमिटर भर तुमी प्रोसेशन केलें आनी त्या समयाक समजावन घेवन सर्व लोक हांगा आयिल्ले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. तेन्हेशीची चातुर्मास कमिटी हे सर्व लोकांनी कमिटीचे सर्व सदस्यांनी आमगेल समाजाचे सर्व समाज बांधवांक घेवन गेलो आमगेले हे चातुर्मास एकत्रित एक मनान हे घडचे तशी तुमी सर्व लोकांना प्रयत्न करता. तन्निमित्तान आमकांही संतुष्टीत प्राप्त जावन गेलो आमगेले निमित्तान तुमकां वैकेची तशी रामदेव वीर विठ्ठल प्रसन्न जावन घेवन तुम सर्व लोकांक अनुग्रह करतशी तुमी सर्व लोकांना हातूंत सहभाग जावचे सहकार करचे
आणि कमिटीला कसन एक संकल्प असा ना तांगेले एक कसन एक व्यवस्था असा त्या व्यवस्थेन तुवेकेत तुम्ही सक्रिय जावन गेनो आणि तू सहभाग जावन गेनो ह्या चातुर्मास अत्यंत बरे रितीर जाल म्हणले एक कीर्ती तुम्ही सर्व लोकांक घेऊ तशी आणि रामदेव वीर विठ्ठलान अनुग्रह घेऊ तशी तुम्ही पात्र जाता म्हणून आम्ही आश करताची आणि तो आईच्या दिवसाक हृतपूर्वक जावन स्वागत केले बद्दल पुनः आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता असेल उद्योग व्यवसायांतू आमगेल्या हे बेंगलोर पेंटेंतू तशीच बेंगलोरांत असेल तसं आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंद तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचा मी मंगल घडेताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु.